हाय गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल राधे राधे. आता आम्ही ब्लॉग स्टार्ट केलाय, सो तो पळयात तुम्ही. आणि आता पुढे कंटिन्यू करतली. सो हांवें सकाळी चड काय करूंक ना, देवाक दिवो पेटयला आणि आमी गरम उदक पियाल्या आणि कितें कळो पियाल्या. आणि आतां हांगाचे चणे खाता. आणि आतां जाल्या म्हाका दिसता 2 जाली दिसता आणि अजून पर्यंत जेवण जावना. म्हाका लागल्या भूक सारकी चुरचुरता. सो तेकाय भूक लागल्या ते चणे खाता. सो पळोवया. आणि आमकां मागीर सांजची कामां आहा ती आमी करतली. 2-3 जाग्यांचेर वचोंक जाय आमकां. ते तुमकां दाखयता मागीर हांव खंयसर ते युजल स्पॉट्स, बट वचोंक जाय. You gotta do what you gotta do. Okay. Stay tuned. आता आमी एजेन येयल्या हळदी कुंकमाचें सामान पळोवपाक. हळदी कुंकुमाचें सामान पळोवपाक. येता आसतना कसले पडले आनी जाले आंगांक लावपाक जालो गूर रस्त्या वयलो काय पडले बेश्टे. उगाडले फुटले. गाडी गेली तेजे वयच्यान. ना थँकफुली गाडी ना सगळी ग्रीन सायड आमचीच गाडी गेली. उगाडले खंय गो ते. अगो फोर्सार पडले ते. सांगता चोडवाक दिकीन घालया म्हणून. ना हातीन धरता म्हणून आले. हातींतल्यान पडोंक ना, बॉल्सांतल्यान बॉल्साय म्हणून सॉलिड आहा. हे पयशे आयले दोन काळोच सारकी. तेका आमी हाडला हे किटकॅट पॉप्स जे नेवेत येयला आमी ट्राय केला. यू शूड चॅक इट आउट. गेले लेलो. सॉरी ऐशा. किटकॅट मध्ये ब्लॉग आणि आम्ही रिव्ह्यू केला त्याचा म्हाका तुझो हे जाय. ईशा बी ट्राय करके देखी की आता ईशाही ट्राय करतले. अडले लाग अडले मारता सांग पळय कितें घातला भितर ते. मास्टर शेफ शक्कर की दुकान. बोल भाई कैसा है. आपको भी अच्छा नहीं लगा. बता दो मामा, खबर बता. अरे हमने ट्राई करने के लिए लेके आए थे, एक तेरे लिए और एक हमारे लिए. कितने हम वो दो एजेंट के लिए है. और कड़वा जैसा है. कड़वा नहीं है, बहुत मीठा है. लास्ट को मुझे मीठा है. कोकणी गए. डार्क चॉकलेट बी असते. चड बरें लागतले ते. आणि म्हाका तेलकट कशी ती चॉकलेटी असतात पळय तसले नेस्ले दी किटकॅट पॉप्स कित्याक काडूंक हेंका कोण जाणा. फालतू ट्राय करपाची न्हू. डोंट ट्राय. आतां आमी वयता लोक उत्सवाक. आवय लोक उत्सवाक वयता आमी. आयजूच स्टार्ट जाला. 20 तारीख 29 तारीख मेरेन आहा. सो लेट सी कितें आहा लोक उत्सवाक ते. फर्स्ट डे कितें येताय काय ना ते. आमी आतां येयल्या लोक उत्सवाक. सो आमी स्टॉल पळय आत्तां एंटर केला आमी. पळोवया कितलो वाज कितले जाले गो. कितलो टायम जालो आतां. 8:15 जाल्या. केन्ना भायर सरतली पळोवया. फोडणे रोशन गावकर ग्रुप लीडर. हे सगळे कलाकार आणि हे सगळे कला प्रकार मनाकाळजान भर करून रावतात. इतली सुंदर ही प्रस्तुती आणि भारतीय संस्कृतीची ही सुंदर अशी. हांगा फूड कोर्टान सुद्धा स्क्रीन घातले. प्रिटी क्लीन. फूड कोर्ट. शेवपुरी बना मागवा. आता एक शेवपुरी मागवली. कांयच ना सध्या. सगळे बंद आहा अजून पर्यंत. सगळे ओपन जावं ना. सो विकू तो मातसो डिफरंट डिफरंट न्हू. खावपाक काय दिसल्या भूक लागल्या. एक शेवपुरी घेतल्या. 80 रुपया ही शेवपुरी. पळोवया कशी आहा ती. तर आता आमी येयल्या पोरवोरच्या नवतारान. इतले लोक कांयच ना दाखय गो.
ये एक टेबल ऑक्युपाइड हा दिस प्लेस यूज टू बी सो बॅड. मेन म्हटल्यार पार्किंग ना यांच्या पार्किंगचे इश्यू जाला आता आनी लोक येना खंयस आनी लोक सगळे बसलेले ना खंयस म्हाकाय बसलें वचूंक जाली दीदीक लागून आयलें. ही माझ्यावर घातले आपण कांयच सांगिना कितले लोक जाय तुका बसले आवडत ना आणि सांगून विचारले तुका बसली साळात भाजी घातले आसले आतां म्हटलेली तुका सालाद पाहिजे. गोबी मंचुरियन हरशी म्हणून खंयतरी गावता हांव खातले आसले ते वेज खावंक जाय न्हू ताका लागून हांगा आयले आमी नाल्यार हांव येवचें नासलें. आकाशान खंयचे पिझ्झा प्लेसीर येयली जी पिझ्झा प्लेस बंद आसली कितल्या खाजीन आसली आनी तरी बंद आसले. आनी हें एक्सपेक्ट करता म्हाका अशेंच घरा वचपाक म्हाका लागल्या भूक चुरचुरोन आनी म्हाका बरी गेली लोकोत्सवाक खातली लोकोत्सवाक खातली जोक केलो आमचो लोकोत्सवाक लिटरली कांयच ना थंय. ते सगळे बाकीचे ते ग्रामीण फेस्टिवल बी चालू जालो पळय थंयसरल्यानूच लोक येयल्या तेच आनी आजून न्यू काय येवंक ना. ओके था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आहे ना नॉर्मल नवतारा नासता थंय चल जायगा टाईप. गेला आमचो वेज फ्रायड रायस केला आमी ऑर्डर. दीदीक मातसो भंय जाला हेका पळोवन. साय घेतली भाजी उकडपाक विसरली. कॅप्सिकम बीन कोण घालता फ्रायड रायसान खबर ना खावपाक जायना. शिजू उकडपाक बी विसरलें दिसता. गरमूय ना मुगो केन्ना करून ठेवला गो 4 दीस जाले. चिरमुल्यो खाता गो म्हाका दिसता फ्लेवर बी बरो ना हाका घालो तांकां चलना ते. बिल येयले आमचे 560 आणि इतलो बकवास फ्रायड रायस. आय डोंट थिंक आय एवर हॅड लायक म्हाका फ्रायड रायस खूब आवडटालो बट इटय रे हेंच्यांनी फ्रायड रायसाची. तांकां आमी सांगलें भाजी उकडोवंक ना म्हणलें तीच लायक भाजी उकडत ना फ्रायड रायसान इतली बी कच्ची नासता की आमकां हें काय चाबडोवचें पडटा. आनी हरीच भाजी खातली आसली मरे आमी. एकदम बकवास. आय एम नॉट रिटर्निंग बॅक टू दीस नवतारा. मेन कोसाक तर नात ओके इन अ हे समज पार्किंग बीन आहा जाल्यार हेका येता मसाला डोसाक बीन. पळय जाल्यार जिरोंक जाय बरें नाल्यार एकदम बकवास रिव्यूवाक समज आय वूड गिव इट अ लिटरल 3 on 10.